प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो 5वो विसवोर वोड 43 ते 48 पर्यंत। Mathew chapter 5 verses 43 to 48। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेले तुम्ही आयकलां। पूण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदय सो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुम्ही ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात। तुमचो मोग करतल्यांचो तुम्ही मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुम्ही सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावाची लगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपून तशींच तुम्ही सोपून जाया। प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जेजू आमकां आमच्या दुस्मानाचो कसो मोग करूंक जाय त्या विशीं आमकां शिकोवन दिता। आनी आयच्या 43 वडीन तो कितें म्हणटा? तुज्या पेल्याचो मोग करताय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करताय अशें सांगलें तुमी आयकलां। म्हणटच पोन्न्या कोरार अशें बरयलें की तुज्या पेल्याचो मोग तूं करूंक जाय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करूंक जाय। पूण आतां जेजू कितें म्हणटा? 44 आनी 45 वडीन तो म्हणटा, पूण हांव सांगता म्हणटा, स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदय सो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्यांक पासत मागात। भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, तो म्हणटा आमी देवाची भुरगीं जावच्याक। आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी कितली फाटी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, कित्याक आमी बातीस घेतला, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, आमी फेस्तां कोत्ता, आमी नातालांची परब कोत्ता, आमी पास्काची परब कोत्ता, हें सगळें कोत्ता म्हणून आमी देवाची भुरगीं। पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा स्वर्गीचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदय सोर कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशाचेर घालता देखून आमी खरेपणी ताची भुरगीं जाल्यार आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय आनी आमकां पिडापीड दितल्यां पासत आमी मागूंक जाय। पूण भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी कशे भाशेन जियेता? संवसार कसो जियेता? संवसाराचो लोक कसो जियेता? म्हाका बरें केलें, हांव तुका बरें करता, तूं म्हाका वायट केलें, हांव तुका वायट करता, कोणें म्हाका थापट दिलें, हांव ताचें तोंड फोडटा। पूण काल आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, कोणें तुका तुज्या उजव्याक थापट दिलें, तूं दावे तुजे बोलो दाखय। तेच भाशेन आयज जेजू आमकां आनी फुडें आयज सांगता, आमी दुस्मानाचो मोग कशे भाशेन करून पावतले? बिश्टें मोडल्यार जाता? ना तर भाव भयणीनो, बिश्टें मोडल्यार जायना। जेजू आमकां कशे भाशेन मोग करूंक जाता तो आमकां आयज सांगता। तो म्हणटा, हांव तुमचे पासत खुर्सार गेलो, तुमच्या पातकां पासत हांवें सगळें फारीकपण दिलें, म्हजें आमोलीक रगत तुमकां वारोयलें, तुमी जेन्ना म्हजेर सोत मारलें, तुमी म्हाका म्हज्या उतराचेर सोत मारलें, तुमी म्हाका म्हाका तुमचो सोमी देव आनी सरवंडार आनी देव केलो, तेन्ना तुमचो आनी आमचो सगळ्यांचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिलो। आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी देव हो स्वर्गीचो बाप आपलो शीम मेर नासलेलो लोक, आपलो पवित्र मोग, आपलो मोग जो मनशाचो मोग न्हय पूण देवाचो मोग आमचे भितर उदयता। तर आमचे भितर हो मोग आमी
आमचे भितर मोग आसूंक जाय जाल्यार आमी खरेपणी देवा भाशेन मोग करूंक जाय जाल्यार आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी आमकां जो पिडापीड दितेल्या लोकांक आमी मागूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी जेजूचेर भावार धरूंक जाय जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरोंडार मानूंक जाय जेन्ना आमी जेजूक सोमी दिव आनी सोरोंडार मानता जशे भाशेन हांवें म्हणलां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता पयलींची जिवां जी 4:17 म्हणटा ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारान आसलो तेच भाशेन आमी आसा पूण आमी आमच्या कुडीन आमच्या मनान न्हय पूण आमच्या आत्म्यान जेजू सारके जाता जेन्ना आमी जेजू सारके जाता आमच्या आत्म्यान देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता जो पवित्र आत्मो पेंटेकॉस्टा दिसा आमच्या आपोस्तलांचेर येयलो सगळ्या शिसाचेर येयलो तोच पवित्र आत्मो आमकां मेळटा आनी देव आपलो पवित्र आत्मो आपलो शी मेळ नासलो मग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर उदयता रोमकारांक 5:20 म्हणटा देवान आपलो शी मेळ नासलो मग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर उतरयलो आनी आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी हो मोग अणभवता हो मोग जो म्हणटा तो अनकंडिशनल मोग आमी आमचे भितर आगापे लाभ देवाचो आमचे भितर आमी अणभवता हो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमच्या दुस्मनां पासून दिवंक जाता जेन्ना आमी म्हणटा कोणाचो आमी मोग करता खरेपणी आमी तांकां बोगसणे पासून दिता जेन्ना आमी कोणाक बोगसणे दिता आमी म्हणटा ताचो मोग करता आमी ताचे पाटले जिवीत ताणें कितें म्हाका वायट केलें ताणें कितें म्हणलें हाचेर हांव नियाळ करिना पूण आमच्यान म्हणूंक जाता बाब भयणीनो पूण खरेपणी आमकां तें आमच्या जिवितान पाडूंक जाय जाल्यार गरज आमकां पवित्र आत्म्याची आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या दुस्मनाचो पासून मोग करूंक जाता जो लोक आमकां पिडापीड दिता ताचे पासून आमच्यान मागणें करूंक जाता आनी खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्यान ह्या संवसारांत जिवंक जाता बाब भयणीनो आमी देवाच्या भुरग्या भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेना जाल्यार आमी आमकांच फटयता आमी सर्गीच्या राज्यांत केन्नाच भितर सरचे ना आमी मेल्या उपरांत आमी केन्नाच स्वर्गाक वयची ना कित्याक आमी खरेपणी जेजूचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक ना आमी कितलो लोक आमी इगोर्जेक येता मिसां करता मिसां दिता खूब देवस्पण करता पूण आमी खरेपणी देवाची भुरगीं भाशेन आमी जिवना जाल्यार आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावचे ना तर आयज खेरीत भाशेन ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया ज्या भाशेन आमचो सर्गीचो बाप आपलो पावस कोणाचेर प्रमाणीक तशेंच खोट्यांचेर तो घालता आनी आपल्या सुर्याक वायट तसोच बऱ्या मनशाचेर उदो सो करता तेच भाशेन आमी ह्या संवसारांत जेन्ना जियेता जेजू आमच्या सोने आसा म्हणून पवित्र आत्मो आमकां दिला म्हणून आमी खरेपणी आमच्या दुस्मनाचो पासून मोग करुया आमी आमच्या पेल्याचो मोग करुया आमी आमकां पिडापीड दिता तांचे पासून आमी मागुया आनी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हूण आयज तर आमी जिवंक सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा